लिपोनाच्या नमो नमो सर्वंदारा साक्रामेंतांत आमकाराच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपा लिपोनाच्या नमो नमो सर्वंदारा साक्रामेंतांत आमकाराच्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो जिविताच्या उंड्या रुपार जेजू हांगासर आसा आमच्या दोळ्यांक केवल उंडो मात्र दिसता ह्या उंड्या रुपार जेजू खरोच आजार आसा ताणें आमचे खातीर ह्या उंड्या रुपार आसूं आनी ताचें दर्शन आमकां हरएक लागीं दिवंक कुशी वेल्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो तसो सोमी जेजू क्रिस्त जिवंत देव आमचे मदें आमच्या संगत आसा ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या उंड्या रुपार आजार आसच्या त्या जेजूक आमी पळोवया ताचें आजारपण आमी वळखून घेवया त्या जेजूक आमच्या काळजा मनांत थावन आमी आराधन करया नमन करया स्तुती आमी करया सर्गीचो देव तो आमकां मेळोंक रावलाय सर्गीचो देव तो आमकां मेळोंक रावलाय लिपोन लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय लिपोन लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय उंड्या वयणार येवन तूं आमचें खाण जाताय उंड्या वयणार तूं आमचें खाण जाताय आमच्या मोगान बरो तुकाच तूं समर्पिताय आमच्या मोगान करून तुका समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपा लिपोनाच्या नमो नमो सर्वंदारा साक्रामेंतांत आमकाराच्या जिणेचें सुख दूख तुका सांगूंक आयल्या तुजे तावन बुजवून आशेवन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कुरपेचें देण्या भांडार घेवन ये मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमच्या जिविताचें सुख दूख आमच्या जिविताचे कश्ट बेजाराय आमच्या जिविताची पिडाशिडा आमच्या जिविताचे समस्ये सगळे त्या सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया तो सोमी आमकां बुजयता तो सोमी आमकां धैर्य दिता तो सोमी आमकां सांगात दिता आनी तो सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत जावन आमकां म्हणटा हांव आसां तुज्या सांगाता तो एक सोरूनय भिये नाका हांव आसां त्या देखून आमचे सुख दूख आमचे कश्ट आनवारां आमचे पिडाशिडा आमचे समस्ये आमचे एक स्वरूपन आमचे दूख सगळे त्या सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया त्या जेजूक आमी वळखून घेवया तो खरोच आसा आमकां पळयता आमकां आयकता म्हणल्यार आमी समजून घेवया आनी आमकांत त्या जेजूक समर्पण करून त्या जेजूक आराधन करया नमन करया जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या जिणयेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या तुजे तावन बुजवून आशेवन आंगार रावल्या तुजे
तू ये जेजू ये आमकां मेळोंक तू ये तुझे कृपेचे धेन्या भंडार घेऊन ये तुझे कृपेचे धेन्या भंडार घेऊन ये नमो नमो जेजू ख्रिस्ता Undiaro paliponasya Namo Namo Sudbondara Sakramenta Tamkaraksha Lagi सरतां सोम्या sakतां तुझे गोडसाण तुझे संगी रावोन विसारतां जिनिये गोडसाण संतुष्ट जाता आमी घेवन तुझें दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्शान मोगाल भवन आनी भयणीनो ते जेजूक कितले लागीं आमी येता तितलो ताचो मोग आमी सांगता तितली ताची गोडसाण आमी सांगता आनी केन्ना त्या जेजूची गोडसाण त्या जेजूचो मोग आमी अनुभव करता आमच्या भितर आसचे ते कूड पळोवन आमी सांडोवंक पयस करूंक आमी सकता मोगाल भवन आनी भयणीनो आनी थवळ तो जेजू ताच्या कुरपे धेन्यांनी त्या कुरपे भंडारान आमकां हर एकल्याक भरता मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या जेजूची गोडसाण आमी सांगया आमच्या जिविताची गोडसाण आमी सांडया त्या जेजूच्या मोगान आमची काळजां मना आमी भरया मोगाल भवन आनी भयणीनो आनी मोगाची मनशां जावन जियो तसो सोमी आमकां करपा आदार दिवं दी म्हणून त्या सोमया कडेन ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजू कडेन आमी मागया आनी ताका आमी आराधन करया स्तुती करया लागीं सरतां सोम्या सांगता तुजी गोडसाण लागीं सरतां सोम्या सांगता तुजी गोडसाण तुझे संगी रावोन विसरता जिनिये गोडसाण तुझे संगी रावोन विसरता जिनिये गोडसाण संतोष जाता आमी घेवून तुझे दर्शन संतोष जाता आमी घेवून तुझे दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्शा साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्शा नमो नमो जेजू ख्रिस्ता Undiaro paliponasya Namo Namo Sudbondara Sakramenta Tamkaraksha Namo Namo Jesu Krista Undiaro paliponasya Namo Namo Sudbondara Sakramenta Tamkaraksha Alleluia 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 Alleluia
हालेलुया 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 मोगळां जेजू या बहु पवित्र साक्रामेंटान तू गरजतो हजर आसाय या उंड्या रूपार तुझे दर्शन आमकां हर एकल्याक दिवन आसाय मोगळां जेजू तुझे दर्शन आमी बघत असताना गरजतो तू हजर आसाय म्हणलें आमी वळखून घेता आमच्या खालसा मनांत हांव तुका आमी आराधन करता नमान करता स्तुती करता आमकांच तुझ्या पांयां तळ आमी समर्पण करता मोगळां जेजू या घडये या पवित्र थळार सांजू हांव पावल दुसऱ्याक समर्पण केल्ल्या या पवित्र तळार समर्पण सरपडलेल्या या सकट भावनांक हांव तुझ्या पांयां तळ समर्पण करता या माध्यमा मारिफात आराधनान वांटेली जावच्या गांवांत परगांवांतच्या भावनांक तांच्या कुटुंबां तुझ्या पांयां तळ समर्पण करता सोमयान जेजू या आराधना वेळार जशें तू त्या दोगां सिसा सांगता रावंक भितर सरलय आमचे सांगता राव सोमया हरी एकल्या सांगता राव सोमया तुझे दर्शन दे तुझे स्पर्श दे तुझ्या काकूल दे तुझ्या कृपेन आमकां बस सोमया जेजू बरी भलायकी बरे बंदी तुझ्या आशिर्वादांनी बस सोमया आमचे हरी एकल्याचे जिवीत तू चलोन व्हर सोमया तुका आमी समर्पण करता तुजेर आमी पाती येता तुजेर आमी विश्वास दवरता आनी तुका आमी आराधन करता स्तुती करता नमान करता प्रणिपात करता सोमया जेजू तुका जावं मान महिमा आराधन स्तुती होगळाप आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मगाच्यान एक घडी आमचे दोळे धांबिया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मगाच्यान हो पवित्र वेळ सोमया सांगता करचोसो वो कृपेचो वेळ सोमयाच्या आजारपणांत आसचो वो आशिर्वादाचो वेळ सोमया संगे रावचो मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून एने तेने खंयी पळोवचें नाका आमचे दोळे आमी धाविया बवर्ताच्या दोळ्यांनी त्या सोमयाचेर नदर घालून त्या सोमयाक पळोवंक आमी प्रयत्न करया तो सोमी खरोच हाजर आसा तो मेल्लो देव न्ही तो जिवंत देव ह्या पास्का काळार त्या फेस्ताक आमी तयार केलें आनी तो जिवंतपणाचें फेस्त आमी संभ्रमले आनी आमी परगट केलें आमचो देव जिवंत देव आमचो देव मेल्लो देव न्ही आमचो देव जीव देव आमचो देव आमचे सांगत आसा आमचो देव आमचो मोगरचो देव आमचो देव आमचें जिवीत चलोवन व्हरचो देव म्हूण आमी वळखून घेतला. तर ह्या घडये त्याच देवाचें त्याच सोमयाचें आजारपण आमी हांगासर बगया मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक घडी आमकांत संपूर्ण तरान ह्या आराधनाच्या सुरवेर आमकां खंयचीय मतींत दुसरी राटावळ नाका खंयचीय चिंतना नाका खंयचोय खंत हुस्को नाका सगळें ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. तो जेजू म्हणटा कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान म्हजेच अशी येया हांव तुमकां विशेव दितां त्या देखून सगळें आमचें वजें सगळें आमचें कश्ट दूख सगळीं आमची बेडजाराय सगळीं आमची पिडाशिडां सगळें आमचें सुख दूख ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. खंयचेंय वावून काडोवचें नाका आनी मौनपणी निशब्दपणी एक घडी भर आमी बसया आनी त्या सोमयाचें आजारपण बगया त्या सोमयाचो मोग आमी साकया आनी त्या सोमयाक आमकांच आमी समर्पण करया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचो देव मोग हें जो हांवच्या पयल्या पत्रांत आमी आयकता देव जावन आसा मोग
आणि या मोग जावन अशा देवान आमचो इतलो मोग केलो गे ताच्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसाराक ओपोवन दिलो. जो सोवांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गे ताच्या एकल्याच पुताक. आणि त्या देखून आमच्या देवान आमच्या मोगान बरोवन आमकां दिल्लें देणें तसो पूत. आणि या जेजून आमचो इतलो मोग केलो गे ताचें वडपण देवपण वैभव मान पदवी हें सगळें सांडलें मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून सांबावलो पिलिपिकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत वाक्या 6 आमी वाचतना म्हणटा सैमान तो देव तरी त्या देव संपनाक लब्धोन रावलो ना. मनशा सारको जावन मनशा सैम घेवन ह्या संवसारी तो आयलो. खालतो जालो विधेय जालो गुलामाचें रूप ताणें घेतलें. खावणे थावन कोर्सा पर्यान मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमच्या मोगा खातीर आमचो मोग तो कितलो करता तें दाखोवचे खातीर देवपण सांडटा मनशापण घेता मनीस जावन आमचे बरी जियोंक ह्या संवसाराक आयलो. कित्याक आमकां हर एकल्याक समजोवच्याक आमची हर एकल्याची बोगणां समजोवन घेवच्याक आनी आमच्या सुखा दुखांत वांटेली जावच्याक मोगाळ भवनो आनी भयण्यानो हें सत जावन आसा. त्या देखून आमचो देव आमचो मोग करता. तो मोगाळ देव मोगाळ भवन आनी भयणीनो ताच्या मोगाक गड ना थड ना तसो मोग तो विशाल तसो मोग तो वर्तो जावन आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. पेद्रू जेजूचो आपोस्तोल जेजू सांगाता आसुल्लो आनी वचो मोग ताणें साकोरलो. आनी त्या देखून जो सोवांजेल अध्याय 6 वाक्या 7 आनी 8 68 वाक्यांत तो म्हणटा सुम्या कोणा लागीं वचो तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सोम्या तुका सोडून हांव कोणा लागीं वचूं हांव खंय वचूं कित्याक तूं मोगाचें भांडार तूं काकोलतेचें भांडार म्हाका खंयसर दुसरे कडेन हो मोग ही काकोलत हें बरेंपण म्हाका मेळात. त्या देखून सोम्या खंयसर हांव वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. आनी किर्तन 30 आनी 4 वाक्या 8 म्हणटा साका आनी पळया सर्वेस बरो कितलो स्वादीक गोड. साका आनी पळया सर्वेस बरो कितलो स्वादीक गोड मोगाळ भवन आनी भयणीनो. किर्तन 62 वाक्या 5 त्या देखून म्हणटा देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो बरवसो तोच म्हजें खडाप म्हजें थारान म्हजें खोटें देखून हांव केदींच हालसो ना. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो हो सोमी जेजो क्रिस्त तुजो मोग करता ताका तुजो मोग आसा. तूं जर तर ताका मोलादीक म्हूण बगता जाल्यार ही उतरां म्हजे सांगता एक पडी सांगता आमी म्हणया देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो बरवसो तोच म्हजें खडाप म्हजें थारान म्हजें खोटें देखून हांव केदींच हालसो ना. मोगाळ भवन आनी भयणीनो जर तर तो आसा ताचो मोग आसा मोगाच्यानो खंयचीय संगत म्हाका आलोवंक सखाना मोगाच्यानो. त्या देखून तर सांबावलान रोमाकारांक बरोवन म्हणली ती उतरां कोण म्हाका त्या सोम्याच्या मोगात हांव विंगड करूंक शकता. मरान पिडाशिडा कश्ट दगदोनी आनी कितें ना. खंयचेय म्हाका सोम्याच्या मोगात हांव वेगळें करूंक शकचें ना. कित्याक तो आसा आनी जर तर ताचो मोग आसा जाल्यार म्हाका कितेंच बेना. मोगाळ भवन आनी भयणीनो कितलेय कश्ट येवं दी कितलीय पिडाशिडां येवं दी कितलेय समस्या येवं दी कितलेय दूख येवं दी मोगाळ भवन आनी भयणीनो हांव भियेना. कित्याक म्हजें सवें म्हजें खडाप आसा म्हजें सवें म्हजें खोटें आसा म्हजें सवें म्हजो सोमी जेजू क्रिस्त आसा. ताचेर आमी पातयेन दवरया ताचेर विश्वास दवरया मोगाच्यानो आमचो उजवात आमच्या हृदयाचेर दवरया. परतून तिंत उतरां म्हजें सांगता म्हणा पळया देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा.
मेळटा तो एकलोच म्हजो बरोवचो, तो एकलोच म्हजो बरोवचो, तोच म्हजें खडाप, तोच म्हजें कडाप, म्हजें थारान, म्हजें तारान, म्हजें कोटें, म्हजें कोटें, देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच आलसो परत एक फावटी मोगाच्यान व्हडल्यान त्या सोमयाचेर तुका पातयेन आसा, त्या सोमयाक तुज्या जिवितांत असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना म्हूण तुका समजता जाल्यार, हें वळखताय जाल्यार तुका ताज्या पांयां तळ समर्पण कर. ही परत व्हडल्यान ही उतरां आमी सांगता म्हणया. देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा, शांती मेळटा, तो एकलोच म्हजो बरोवचो, तो एकलोच म्हजो बरोवचो, तोच म्हजें खडाप, तोच म्हजें कडाप, तोच म्हजें थारान, तोच म्हजें तारान, तोच म्हजें कोटें, तोच म्हजें कोटें, देखून हांव केदींच हालचो ना, देखून हांव केदींच आलसो देखून ना, हांव केदींच हालचो ना, देखून हांव केदींच आलसो ना, देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच आलसो ना. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तर त्या जेजूक आमी म्हणया, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजें सर्वस्व, तूं म्हजें जिवीत, तूं म्हजें खोटें, तुजे विने म्हाका कितेंच ना, कितेंच बेंबिरान ना. त्या लागून तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. सगळें आमी उबे रावया, संपूर्ण आमच्या खाल जमानांत हांव त्या सोमयाक आमी आराधन करया, नमान करया, स्तुती करया. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळी, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळी, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रोपळ सोता, सगळे सत्ते तुझी सेवा करता. हांगा वासा, सांगा जेजूक हांगा वासा, तुझ्या पांयां तळ आसा म्हूण सांगा. वासा जेजू, परतून आनी परतून सांगा, वासा हांगा वासा सोमया तुझ्या पांयां तळा. म्हाका पळय सोमया, म्हजी काकूट कर, म्हजी भिरमत पाव म्हूण सांगा. हांगा वासा, परतून म्हणा सोमयाक हांगा वासा. हांगा वासा जेजू, हांगा वासा जेजू, हांगा वासा जेजू, हांगा वासा. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजोनदार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. सोमी बरो गवळी जावन आमचे सांगात आसा, आमकां तो बुजोनदार जावन आमकां तो बुजयता, आमचें जिवीत एक बरो गवळी जावन चलोवन व्हरता. तसो सोमी बरो गवळी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा, तर त्या सोमयाक आमी आराधन करया. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवंदार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवंदार, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. सगळं आमी आमच्या हात वयर उबारया.
सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप सोडता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा परतून सांगा हांगा आसा म्हणून तुझो भुरगो तुझे भुरगे हांगा आयला म्हूण सांगा ते जेजून तुमचे नदर घालच्याक ताका सांगा तुमचे कश्ट दुख ताणें घेवच्याक त्या जेजूक सांगा हांव हांगा आसा ताची मजत दिवच्याक सोमयाक सांगा हांव हांगा आसा म्हणून परतून सांगया हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा तूं म्हजो सोडवणदार तूं म्हजो शिकोवणदार तूं म्हजी गटाई तूं म्हजो देव आमच्या सोडवणे खातीर खुर्साक वेग मारलो आमचे खातीर आपणाचे जिविताचें बलिदान केल्लो तसो सोमी आमची गठाई आमचे बळ आमचो खरो देव जिवो देव तो जावन आसा आनी तसो ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा ताचें हजरपण भोगता आसतना सोडवणदार म्हूण आमी वळखून घेवन आमची गठाई आमचें बळ म्हणलें वळखून घेवन त्या सोमयाक आमी आराधन करया स्तुती आमी करया तूं म्हजो सोडवणदार तूं म्हजो शिकोवणदार तूं म्हजी गठाय तूं म्हजो देव तूं म्हजो सोडवणदार तूं तूं म्हजी गठाय तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप सोदता सगळे सत्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा परत सोमया म्हणया हांगा वासा आमचे सगळे वावर दिसपतो ताका समर्पण करया आमचे सगळे कुटुंब तुज्या पांयान तळाडया आमच्या भुरग्या बळांक ताका हाडया आनी सोमयाक सांगया हांगा हांव आसा जेजू तुज्या पांयान तळाव हांगा आसा म्हण सांगया परतुनी आमकां समर्पण कर म्हणया हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हालेलुया 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ನಮನ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆಗ ಸುಮಿಯಾಂಜೋ ವಂದನೆಗ ಸುಮಿಯಾಂಜೋ ಮಹಿಮಾದುಗ ಸುಮಿಯಾಂಜೋ ಹರ್ಗದುಗ ಸುಮಿಯಾಂಜೋ ಹಗಳಾದುಗ ಸುಮಿಯಾಂಜೋ ನಮಾದುಗ ಸುಮಿಯಾಂಜೋ ಸ್ತುತಿದುಗ ಸುಮಿಯಾಂಜೋ ಪ್ರಣೀಪಾದುಗ ಸುಮಿಯಾಂಜೋ ಹಾಲೆಲುಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळा मी बसया मगाच्यान थोडे दीस आदी म्हज्या भुरग्याचेंत हांवें एका क्रिस्तांव कुटुंबाची भेट करूंक वा आमच्या कातोलीक कुटुंबाची भेट करूंक गेल्लेल्या वेळार त्या घराक एक शेजारची क्रिस्तांव सरी ती थंयसर आयली आनी तेज्या उपरांत म्हजे कडेन उलोवंक लागली आनी उलयतना तिणें म्हणली एक उतरां येसू देवेर आरणमित्त एन्ना नंबिके आर एन्ना मोके मल्पुवेर येसू देवेर आरणमित्त एन्ना नंबिके
आर्यना मोग मारलो पेर जेजू क्रिस्त देव ताचेर म्हजी बातेनी तो म्हजो मोग करता म्हणाली. आनी प्रत्येक जावन तिच्या जिविताचें एक घडीत म्हाका सांगा लागली. 15 वर्सां प्रायर तरणाटें चली ती आतां 58 वर्सां प्राय. 15 वर्सां प्रायेचेर ती म्हणाली तिच्या दांतांत वा सगळ्या दांतांनी कितेंय समस्या आसले आनी दोतोरा लागीं गेल्लेल्या वेळार दोतोरान परिक्षा करून दांताचें सगळें वयलें सकयलें सगळें सेट तें काडीचें म्हण सांगलें. पूण ती काडूंक तयार नातले आनी तेज्या उपरांत फाटीं येवन मागतली. आनी एका क्रिस्तांव कातोलीक एका व्यक्ती कडेन ती म्हणाले की तूं इगर्जेक वेताय न्ही म्हजी एक आंगवण घाल म्हजे दांत सारके जायचे. म्हजे दांत दोतोरान दोनी सेटां वयलें सकयलें काडूंक सांगलां म्हाका काडूंक नाका तर म्हज्या लेकार एक आंगवण घाल म्हूण. आनी वो कातोलीक आसलो खंय तिका आसलो खंय आनी तो आंगवण घालूंक मागोवंक तिचे कडेन तयार नासलो. आनी ती म्हणटा तित्त इगर्जेक येवन आंगवण घालून मागोवन गेली. आनी आतां 58 वर्सां प्राय ती म्हाका म्हणाली त्या जेजू कडेन मागल्लें त्या जेजू कडेन सांगून गेल्लीं आज 58 वर्सां प्राय हांवें म्हजे दांत वयलेय काडूना सकयलेय काडूना एक दांत आजुनूय वचना म्हजे दांत घट्ट आसात. त्या जेजून तो म्हजो मोग करता त्या जेजून म्हाका राखलां सांबाळ्ळां म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तरीकून मोगाल भवन आनी भयणीनो आमचे हर एकल्याचे कश्ट दूख ताका समजता. तरीकून ताणें मोगान म्हणली ती उतरां मते वसोवांजेल अध्याय 11 वाक्य 28 तुमी कश्टांतल्यान आनी वजन वयतल्यान येया म्हजे सरशी हांव तुमकां विश्व दितां. येयात म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यान आनी वजन वयतल्यान आनी हांव तुमकां विश्व दितां. आमचो खरो विशय सोमी जेजू क्रिस्त जावन आसा. आमची खरी सुडका सोमी जेजू क्रिस्त जावन आसा. आमकां सगळें बरेंपण दिवचो सोमी जेजू क्रिस्त जावन आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो तरीकून इसाया प्रवादी अध्याय 40 आनी 4 वाक्य 6 म्हणटा सर्वेस्वर अशें म्हणटा थंयसर हांवूच प्रथम आनी हांवूच अंतीम म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना. हांवूच प्रथम हांवूच अंतीम म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना. पूण थोडे पडी ह्या देवाचेर समयाचेर आमी दुबाव करता. हेणें तेणें धांवता दुसऱ्या देवा कडेन आमी वेता दोनीचेर पांय दवरता आनी तारीकून थोडे पटी आमी पडटा बुडटा मोगाचें न्हू. कित्याक आमचो भावार्थ अस्कत जाता. पूण जी कोण सोमयाचेर अखंड पातयेनी भावार्थ दवरता जावंक पुरो आमी सांगलें त्या स्त्रियेक पवित्र स्नान मेळोना क्रिस्तांव जावना पूण जेजूचेर पातयेनी जेजूचेर भावार्थ आनी तारीकून तिच्या जिवितांत तिणें असर्यां अद्भुतां तें अनुभव केल्लें मोगाल भवन आनी भयणीनो. तरीकून इसाया प्रवादी अध्याय 43 वाक्या 1 आमी वाचतना अशें म्हणटा तुका आकारलेलो सर्वेस्वर अशें सांगता भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयलां. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां तूं म्हजोच. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं सळशी जाल्यार तूं लासोन वेसोनाय. उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करच्यो नात कित्याक हांव सर्वेस्व तुजो देव इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सोडवणदार. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाचेनो ह्या देवाचेर पातयेनी दवरल्या ह्या देवाचेर विश्वास दवरल्या तो केदींच सांडून घालिना. हें सत मोगाचेनो. तुम्ही मस्त जाणांनी ते तुमच्या जिवितांत अनुभव केला जावंक बरो. हो देव केन्नाय आमकां सोन घालना. थोडे पटी आमी मागल्लें तक्षणां मेळोंक बरो थोडे पटी आमी मागल्लें सवकास मेळोंक बरो मोगाचेनो. तातूंत एकच पटी मेळोना म्हूण तो ना तो मोग करना तो म्हज्या सांगाताना ताणें म्हाका पळोवना ताका म्हजे कश्ट कळना ना. बिलकूल आमी कोणीय तशें म्हणचे न्ही मोगाचेनो. ताका सक्कड समजता सक्कड कळटा आनी केदींच तो आमकां सांडून घालना. आमची कितें गरज पळोवन त्या मापान तो दिता. थोड्यो संगती तक्षणां थोड्यो गळाई करूंक बरो आनी गळाई करता जाल्यार ते म्हज्या बऱ्याक मोगाचेनो. ते म्हज्या बऱ्याक म्हणलें उडासान दोजे. थोडे पटी तक्षणां दिवन आमी पोंडान पडलें आसा गळाई केल्ल्यान आमकां समजता मोगाचेनो ते उडास दवरया. तरी करून परत त्या वडा पातयेनीन बावार्थान ही उतरां सांगता आमी म्हणया तुका आकारलेलो सर्वेस्वर अशें सांगता
भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयलां. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां. तूं मुजोस. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो. न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासोन वेसो नाय. उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करच्यो नात. कित्याक हांव सर्वेस्व तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवंदार. तुजो सोडवंदार. तुजो सोडवंदार. तुजो सोडवंदार. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया. हांव एकसुरो न्हय. म्हजो सोमी म्हजे संगी आसा. म्हजो सोमी म्हज्या सांगाता समकाता. म्हजो सोमी म्हजें जिवीत चलोवन व्हरता. त्या सोमयाचेर आमचो भावार्थ आमी दवरया. आमची पातयेनी आमी दवरया मोगाचे न्हू. आमच्या जिविताच्या हर एका घडये तो आसा. तो म्हजे संगी आसा ते आमी ओळखून घेवया. ताजें हजरपण आमचे थंय आमचे भितर ह्या घडी आमी बगया मोगाचे न्हू. फाटले जिविताचेर नदर घालतना केन्नाय ताणें सोन घाल्लें आसा. केन्नाय ताणें निराशी म्हाका केल्लें आसा. म्हज्या हर एका संगतेनी म्हाका ताणें आदार दिला, सांगात दिला. ताजें सांगतपण आमी बगया. ताजें सांगतपण ह्या घडी आमी बगया. आमचे संगी तूं आसाय. सुखा दुखांत तूं संगी आसाय. जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय. आमचे संगी तूं आसाय. सुखा दुखांतून संगी आसाय. जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय. आमचे संगी तूं आसाय. सुखा दुखांतून संगी आसाय. जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय. बेंबीरांते आमकां दोस्ताना. धैर्यान आमकां तूं भरताय जेजू. दुस्मान आमकां वेडो घालतना सैत आमकां जोड दिताय जेजू. बेंबीरांते आमकां दोस्ताना. धैर्यान आमकां तूं भरताय जेजू. दुस्मान आमकां वेडो घालतना सैत आमकां जोड दिताय जेजू. आमचे संगी तूं आसाय. सुखा दुखांतून संगी आसाय. जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय. कणबेजाराय आमकां दोस्ताना.
संतोष काळजां तूं भरताय जेजू दुखची उतरां काळजाक तोपताना बोगसून करपा तूं दिताय जेजू बेजाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजां तूं भरताय जेजू दुखची उतरां काळजाक तोपताना बोगसून करपा तूं दिताय जेजू आमचे संगीत तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय रिणांत आमी बुडून वेताना वाडयेक भायर येवंक दाखयताय जेजू कश्टान नश्टान खावचेन येताना उत्तेजेन दिवन सांबाळताय जेजू रिणांत आमी बुडून वेताना वाटीक भायर येवंक दाखयताय जेजू कश्टान नश्टान खावचेन येताना उत्तेजन दिवन सांबाळताय जेजू आमचे संगीत तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय आमचे संगीत तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हाका चनो थोड्या दिसा आदीं एक स्त्री तेका भुरगीं आसा तेका अशी म्हजे कडेन उलयतना दुखां तिच्या दोळ्यांतलीं गळ्ळीं बेसाराय जाली मलगडो पूत मस्त बडी तिका दुखयता रागान उलयता आनी तिजे जावन पयस सरता पूण त्या घडये त्या स्त्रियेक दुखता मस्त बेजार जाता म्हणटा पूण थोड्या वेळान हें सगळें विसरता परत पाटी येता तिचे सरशी पाटी येवन परत सूख मागता एका लेखान म्हाका भोगलें वेचीक पुताची काणी तशीच बापायचो मोग अणभव केल्लो वेचीक पूत एका घडये बापाय तावन पयस सरूंक प्रयत्न करता ताचीच वाट धरून वेता आसलें सगळें ओगडावन घेता पूण आनी एका घडये ताका उजवाड लाभता आनी तो म्हणटा हांव आतांत उरतलो आनी म्हज्या बापा सशी वेतलो आनी म्हणटलो बाबा हांव तुजो पूत म्हणूंक योग्य न्ही तुज्या कामागारा मदलो तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण म्हाका घे आनी तो उरता आनी परत बापाचो मोग अणभव करच्या खातीर बापाय सरशी उठोवन येता मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जुदासाची काणी अशीच म्हण येता एका लेखान जेजू सांगता आसलो तो मोगाळ भावन आनी भयणीनो हांव एक इंग्लिशांत बूक वाचल्लो थ्रू द आयज ऑफ जीजस थ्रू द आयज ऑफ जीजस आनी ह्या बुकांत तो बरोवपी जेजून तो उलयल्या बरी जेजू कशें ताज्या मिसांव पळयना वेळार सिसान सांगता चलतना उलयता त्या जेजून उलोवच्या बरी तो बूक बरयला आनी हे सीस जेजू सांगता आसले जेजू सांगता वेतात जेजू सांगता रावतात थोडे बडीन गुड्यांनी दोंगरांनी मरुभुमींत खंय मेळिल्लो जागो तांचो
आनी तांचे म्हणली सुवात नातले अशें जेजू सांगता वेताना मस्त बडी जेजू उलयता ह्या ताच्या सिसांक पळोवन तांची बिरमत पावता तांची बोगणां उसारता तांचे दूख पळयता हें सगळें पळयता पूण आनी एक अशी मस्त बडी जुदासाच्या जिविताक तो पळयता जुदासाक त्या पयशांचो मोग आपलेसपण ताचें तें आसलें हें सगळें पळोवन थोडे बडी तो सुरसरता आपणा इतल्याक आपणाची बोगणां तो उसारता थोडे बडी तो रडता जेजू हे जुदासाचें पूण ह्यो जुदासी ताचें तें एक बरें काळीज एक बरें मन आसलें नातलें म्हूण न्हय पूण जुदास एका घडये जेजूक विक्रीत करता त्या 30 नाण्यांक पूण आनी एका घडये तो फाटी येता आनी ती नाणी फाटी दिवंक प्रयत्न करता मोगाचें कित्याक जेजूक विक्रीत केलें जेजूच्या मोगाक विक्रीत केलें तें ताका दुखोवंक लागता मोगाळ भवन आनी भयणीनो मस्त बडी आमची जिवीत आमची खाणी तिंत आमचो देव इतलो मोग करता आमचो देव आमच्या सांगात आसा मस्त बडी आमी पातका वरवीं वायटा वरवीं आमचेच आमी करन त्या सोमयातावन आमी पयस वेता त्या सोमयातावन विंगड आमी सरता मोगाचें न्हू आमचो देव विश्वासी मस्त बडी आमी अविश्वासी जाता आमचो देव विश्वासी पूण मस्त बडी आमी अविश्वासी जाता देवातावन आमी पयस सरता तसो मोग साकोन त्या मोगांत रावोंक आमी सुकोन पडटा मोगाळ भवन आनी भयणीनो पापा फ्रांसिसान ताणें कुटुंबाक पाठयलेलें पत्र आमोरिस लेतिशिया द जॉय ऑफ लव मोगाचो संतोष ह्या पत्रांत पापा म्हणटा आवर जीजस इज नॉट ऑफ 99 आवर जीजस इज ऑफ 100 आमचो जेजू 90 आनी 90 न्हय आमचो जेजू 100 आसो म्हणजे हर एकली ताका मोगाची तो जेजू कोणूय एकल्यान ताच्या मोगात हांव ताच्या सांगातपणांत हांव ताच्या काकुलतींत भायर पडनोचो म्हणून आशेता हर एकल्यानी ताच्या सांगाता आसा जंय म्हणली त्या देखून एक बरो गवळी जावन हर एकल्याच्या सोदनेर तो वेता हर एकल्यागे पाटी हाडटा हर एकल्यागे ताच्या मोगान घेता एक घडी दोळे धांबी ह्या मोगाचें न्हू परत आमचो उस्वाद आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया आमी खंयसर आसा आमचें जिवीत कितें आमी त्या सोमयाक विक्रीत करून ताच्या मोगाक विक्रीत करून सोमयातावन हांवूय सबार पोटी पयस वेता मुजंत करता म्हाकाच जाय जाल्लें करता सोमयाची खुशी कितें सोमयाची मांडावळ कितें समजोवंक हांव सुकता आमकां आमी विचारया मोगाचें न्हू त्या देखून आज जेजू म्हाका तुका आपयता आपणाच्या गोपांत आपयता आपणाच्या वेंगेंत तो घेता आनी आमचे हर एकल्याची पातकां तो बक्षिता मोगाचें न्हू त्या देखून त्या जेजूचेर आमी पातयेनी दवरया आमच्या उणेपणाची पातकाची ह्या घडये दूख आमी धरया ताणें आमचो इतलो मोग केलो देवान आमचो इतलो मोग केलो ताच्या पुताक दिलो आनी जेजून आमचो इतलो मोग केलो ताणें इतलो त्याग साक्रिफीस केलो आमचे खातीर कुर्साक वेंग मारली आमकां जिवीत दिवच्या कित्याक ताणें म्हणली उतरां हांव आयलां जिवीत दिवं बरोवन ओमतोच्या मापान पूण सबार पोटी ह्या सोमयाच्या मोगांत रावोंक आमी सुकोन पडलेल्या खातीर आमी बोगसाने मागया पातकाची दूख आमी धरया परत सोमयाच्या मोगान वेंगेन घेवंक वेंगेन येवंक आमी प्रयत्न करया आज तो जेजू तुजें आनी म्हजें नांव कान आपयता म्हाका मोगाळ बाबा भयणी जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता कोणाय की आमी पातकी म्हणून खेंडिना पातकी म्हणून धांवडयना पातकी म्हणून सांडिना परत ताच्या गोपांत वेंगेंत तो घेता पातकां आमची बक्षिता मोगाचें न्हू तसलो जेजू जावन आसा आमचो तसलो सोमी आमचो जावन आसा आनी त्या देखून ताणें म्हणलें हांव आयलां पातक्यां खातीर भाग्यवंता खातीर न्हय तर ताचो मोग आमी अनुभव करतना आमचें उणेपण आमी वळखतना आमच्या पातकाची दुग्धन एक घडी बरो बक्षताने आमी मागया जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजीं
혹시다 지수 마카 보이다 모간 마카 보이다 웬겐 타자 토게다 바카모치 벅시다 예수 म्हणून आपोविया काकोल तुमचे घर म्हणून मागिया 지수 지수 예수 지수 예수 Jesus forgive us 지수 예수 आमका नितळ कर निर्मळ कर जेजू आमचे पसर पातका बक्षी जेजू परत आम्ही जेजू कुलो मारिया जेजू आमका तू नितळ कर आमचे हरी एकलीचे पातका बक्षी जेजू 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळा मी दिबी घालया मगाच्यान त्या खोडकारान जेजूक म्हणली उतरां तुका खुशी आसा तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता जेजू म्हणालो म्हाका खुशी आसा नितळ जा तो कुरडो जेजूक बाबा मान म्हणालो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव त्या लोकांन म्हळें तोंडाम जाल्यार ती बोब जेजूच्या कानान पडली जेजू ताका आपोवन धाडटा आनी म्हणटा हांवें कितें करी जई म्हाका दिश्ट दी म्हणटा जेजून ताका दिश्ट दिली बेसाईदा थोड्या लागीं 30 आनी 8 वर्सां जावन तो पिडेस्त वळून आल्लो आपणाची म्हणली कोणूच ना ते उदक घालतना देवून आपणाक बरो करूंक आनी जेजू लागीं सरता जेजू ताचें मन पळयता जेजूचो मोग बरो ओमता आनी जेजू म्हणटा हांवें तुका कितें करी जई आनी तो ताचें दूख उसारता म्हजी म्हणली कोणी ना आनी जेजू ताका बरो करता ताणें उदकांत देवा जय म्हणली गरज ना पडोंक ना कित्याक जिविताची जर ताचे मुखार आसलो आनी तो जेजू ताका आपडता मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या घडये सगळें आमी दोळे धांपिया दिंबयेर आसल्या कडेन आमचे दोनी हात आमचे मुखार उदारे दवरया ह्या दोनी हातांनी ह्या घडये सुमयेच्या पांयान तळा कितें समर्पण करूंक आशेताय ह्या घडये समर्पण कर मोगाळ भावा भयणी तुजे कश्ट तुजे दूख तुजी पिडाशिडा तुजी जबाबदारी तुजे समस्ये तुजे एकसरपण तुका कितें दोसता वा कोणाक ह्या घडये तुज्या हाता मारिपात सुमयाक समर्पण करूंक आसाय त्या सगळ्यांक समर्पण कर सुमयाक समर्पण कर तो सुमी ताचो आत्मो पवित्र आत्म्याक आमचेर वता पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कुरपण भरता आमी पेंतेकोस्ताक तयार करना आसा तो पवित्र आत्मो आमचेर येवचो आमकां भलायकी दिता आमकां बरेपण दिता सगळे बंदपसांतले वायटा विघ्नांतले आमकां सुटका दिता वायट सक्तेंतले आमकां सुटका दिता बरेपण दिवचो पवित्र आत्मो त्या देखून आमचे सगळे मागणी तेसावां आमचे इरादे आमकां कितें मागोवंक जाय कितें समर्पण जाय कोणाक समर्पण करूंक जाय सगळें सुमयेच्या पांयान तळ आमी समर्पण करया आख्या पवित्र सभेक आमी समर्पण करया मोगाच्या बाबा साहेबाक सर याजकांक धर्मिकांक बाबा भयणीक पवार्थ्यांक समर्पण कर पवित्र सभा बळवून जावच्या खातीर कश्टा दगदनी मदें फुडें वेच्या खातीर मागया आज संसार वायट संगतेक गुलाम जावन झुजाची मोडां आसात झुजां केन्ना सुरू जाता म्हणलें तें बेबिरांत आसा संबंद जाल्ल्या त्या मतीक उजवाड मेळच्या तांचे ते आसचे त्यो वायट सक्त्यो त्यो उमटून वेचाक समाधानाचे वाटो विसो समाधानाच्या हातेरां जावच्या सुमी तांकां पवित्र आत्म्यान अभिषेक करच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाच्यान आमचे सगळे कुटाम त्या सुमयाच्या पांयान तळाडया कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या गांवांत परगांवांत आसलेल्या भावंडांक परगांवांत आसलेल्या प्रत्येक जावन तांच्या कामाची भद्रती मेळच्याक आनी ह्या कठीण परिस्थितीन सुमयान तांकां राखच्या खातीर मागतना आमचे सगळे कुटाम आमचे भुरगीं बाळां युवा जाणां मलगडी प्रायवंतां आनी प्रत्येक जावन पिडेस्त भावंडांक कश्टा दुखांनी आसलेल्यांक सुमयाच्या पांयान तळ आमी हाडया आज ह्या पवित्र ताळाक तुम्ही येताना कोणे तुमचे लागीं आपणा खातीर मागोवंक सांगला
मागता म्हण कोणाक तुम्ही बसयला त्या सकट भावनाचो उडास काडा हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्या खातीर ह्या घडी आमी मागता मोगाच्या न्हू पवित्र आत्म्याची सकत करपा हर एकल्याच्या कुडीन हर एकल्याच्या जिवितान तुमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबान वालच्या खातीर आमी मागता मोगाच्या न्हू तुम्ही दोळे दामून तो दोन्ही हात तुमच्या मुखार उदार आसूं दी आमचो भाव आनी गायन मंडळाची पवित्र आत्म्या उलो मारतना तुम्ही तुमचे हात दोळे दांपणूच तशेंच रावन सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कुरपेन अभिषेक जावच्या बरच्या खातीर आनी सकट वायट संगती पिडा शिडा दूख बेजराई तुमचे दान पयस वयच्या आनी बरेपण तुमच्या जिवितान वालच्या खातीर ह्या घडये मागा मोगाच्या बवर्तान मागा फातेरीन मागा आमच्या सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना हर एक संगती साध्य तो सुमी खुशी व्हरता ताणें खुशी वेल्यार आमकां कितेंच बेबिरान ना सगळें बरें जाता तेगून ह्या घडये सगळें तुमकांत संपूर्ण तरान त्या दोनी हातां मारिबा सुमयाच्या त्या पांय तळ समर्पण कर सुमयाच्या त्या आत्म्याक पवित्र आत्म्याक तुमचेर वतूं त्या सुमया कडेन मागता आसतना सगळें बरेंपण तुमच्या कुडीन वालच्या बरेंपण मेळच्या तुमची सगळी योजना पंथा पावच्या तुम्ही आशिल्लें तें बरेंपण तुमकां लाभच्याक ह्या घडये तुमी मागा बवर्तान मागा पातयेनीन मागा मोगाचें न्हू धाड तुझ्या आत्म्याक ह्या सकट भावंडाचेर तांणी मागल्या हर एका व्यक्तीचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या वावराचेर तांच्या बिझनेसाचेर तांच्या कृषीचेर तांणी तांच्या हर एका चटवटिकेचेर तांच्या जाग्याचेर तांच्या घराभोंवरीचेर हर एका सुवातेर जे कितें ही भावंडा मागतात सुमयाचे जो धाड तुझ्या पवित्र आत्म्याक विविध तरेच्या वायट सक्तीच्या बंधपसांतल्या सुटका दी विविध तरेच्या पिडेशिडेन कस्ता दुकान वळोवप जाल्ल्या तांकां सुटका दी भलायकी बरेपण दी सुमया जे कितें ती मागतात तांकां बरेपण दी ज्या कुटुंबा खातीर मागता सुमया अभिषेक सुमया touch them Lord Jesus heal them Lord Jesus bless them Lord Jesus through your Holy Spirit anoint them Lord Jesus may mighty anointing take place Jesus touch them heal them Lord Jesus may your mighty power flow Jesus may your mighty power flow touch them Lord Jesus heal Jesus my Lord pour out your spirit Lord Jesus pour out your spirit Lord Jesus may mighty anointing take place Jesus may mighty anointing take place Jesus may your power reign may your Holy Spirit reign Jesus pour out your spirit Lord Jesus pour out Jesus pour out Jesus touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus hallelujah Jesus my Lord Jesus pour out Jesus pour out your spirit hallelujah Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमयाचे आशीर्वाद जोडून पुढे सरया गव्या गीत येद्या वडा साक्रामेंता पूर्वी त्या रूपा
सर्वनेच्या अस्तत्रिष्म्या बाबा ताचे बोल देव्या सशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना येता तुका दोगा च्या स्पिरिता समासमी नावाडा आमेन. प्रार्थुया येसु मिया जेजू क्रिस्ता या विची सक्रामेंताका तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवण्याचा वल सदांच आमचे ते आम्ही बघी सरक तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या बहु पवित्र मिस्तेराक आम्ही मान करू आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आणि राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. मोगाविल्या संगी आम्ही आयल्या संतोष बोटानी करसून बापा तुका वेदी भोवती आम्ही जमल्या स्तुती गाव तुझी धन्या देवा देवानी धनी तू आमच्या या काळजात आणि आमच्या या मौनात वाकणता बापा तुका पेटो मोगा बुजो आमच्या काळजा मोगा विण्या संगी आम्ही आयल्या संतोष वोटानी अर्सून बापा तुका वेदी भोवती आम्ही जमल्या स्तुती गाव तुझी धन्या देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भवनो आनी भयण्यानो संजू हांव पावल दुसऱ्याक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार आमी आसा संजू हांव पावल दुसऱ्यो देवाचो मोग ताच्या जिवितांत विशेष तरान साकल्लो एक व्यक्ती आनी तो मोग हेरांचो मोग करन तो दाखयलेलो व्यक्ती जावन आसा प्रत्येक जावन ताका दुखयल्यांक बगसून देवाचो मोग कितें गे म्हणलें ताच्या जिवितांत उगडाप केल्लो आनी त्या मारीपात जेजून दिल्लो तो वर्तो उपादेश ताच्या जिवितांत जियेल्लो एक व्यक्ती जावन आसा आज आमकां हरी एकल्याकी हो आदर्श जावन आसा ह्या पवित्र थळार ताका आज आमी मान करतना ताणें समकल्ल्या त्या वाटेन समको ताणें जियेल्लें तें जिवीत आमचें गंदेव आनी त्या मारीपात सोमयाचो तो श्रेश्ठ उपादेश आमच्या जिवितांत जिवो करूंक एकामेकाचो मोग करून जियोंक तसो जेजू सांजू हांव पावल दुसऱ्या मारीपात आमकां गरजाची कृपा मजत लाभोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना सांजू हांव पावल दुसऱ्या मारीपात
देवाचे विस्तार आशिर्वादा आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत वाळून दी म्हणून आमी मागया. तर हे मिस्साचें बलिदान भेटो आमी फुडें वेता आसतना आमी हरी एकली ना फावो आमी पातकी अस्कर म्हणल्यार वळखून घेवया. आमच्या उणेपणाची दूख दन एक घडी भर बोगसांनी आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदा देवाक अनुमका भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तुनाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां गेल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. त्या बसून बगेन सदांच हांव कामरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां अनुमका भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बाबार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळ्या उतरांक सरोंक आनी देखीन चलोंक बगेवन तूं जुवां बोल दुसऱ्याक भवी सभे तुवें दिल्लोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरांत शिकयल्लो तो बाबार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे समें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतेन थोडे प्रतिनिधी विंचून काडले आनी पाऊल आनी बार्नबास सांगता ताका अंतियोकाक धाडचें म्हूण थारायलें. उपरांत भावां मदें मुखेल म्हूण नांवडलेल्या दोगांक बार्सबास नांवाच्या दुदासाक आनी सिलासाक ताणें विंचून काडलें. तांचे मुखांत्र हें पत्र तांणी पाठयलें. धर्मदूत आनी मालगडे तुमचे भाव अंतियोकांतल्या, सिरियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या जुदेव न्हय आसलेल्या भावांक नामान धाडटात. आमच्या मदल्या थोड्यांनी आपले शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मनां घुसपड्यांतल्यान म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली. देखून आमी आतां सांगता मेळून थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण विंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बार्नबास आनी सावला सांगता तुमचे सरसी तांकां धाडचें म्हणून आमी निर्धार केला. पाऊल आनी बार्नबास आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सय तयार आसलेले मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास हे आमी बरपणीशी घाल्ली तीच नियमां
तोंडा उतराण तुमकां कळीत करतले. बॉम्ब्यांक बली म्हूण अर्पिल्लें कसलेंय तुमी खायनाये आनी व्याभिचार सुकयजे वा गुमटी चिडून मारलेल्याच्या मांसाय खायनाये आनी व्याभिचार सुकयजे. ह्या गरजेच्या नियमा भायर तुमचेर दुसऱ्या कसलेंच वजें घालचें न्हय म्हूण पवित्र आत्म्यान आनी आमी निर्णय केला. ह्या संगतींत तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळें तुमच्या बऱ्याकच पडटलें. आदेवस. अशें ते प्रतिनिधी अंत्योकाक गेले आनी थंय अख्ख्या बावर्त्यांची जमत आपोवन ते पौत्र तांणी तांकां दिलें. देवाचें उतार. देवाचें उतर. मुखार सर्वेस पोरा हांव तुका वाकणटलो. पुरसा मुखार सर्वेस पोरा हांव तुका वाकणटलो. मुजें काळीज तयार आसा सर्वेस पोरा. मुजें काळीज तयार आसा गितां गावन तुका वाकणूंक तुका तयार जाला. उठ म्हज्या आत्म्या जागो जा. वियोल विन्याणो जागीं जाया वय फांत्या राव उठयता. पुरसा मुखार सर्वेस पोरा हांव तुका वाकणटलो. पोरजा मुखार सर्वेस पोरा हांव तुका वाकणटलो. राष्ट्रा मदें तुका हरसितलो. कित्याक मळबा तितलो उंच तुजो मोग. खुपां पर्यंत पावता तुजें विश्वासीपण. देवा उठ आनी अंतराळा वयर उबो जा. सगळ्या प्रितुमेर फांको तुजी महिमा. पुरसा मुखार सर्वेस पोरा हांव तुका वाकणटलो. पुरसा मुखार सर्वेस पोरा हांव तुका वाकणटलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा सोमी. कित्याक म्हज्या बापातान हांवें आयकलें सकट हांवें तुमकां कळीत केला. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआं पोरमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या सिसा लागीं म्हणालो, हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचे.
आपल्या इश्टा बसोत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करश्या जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्या. तुमी बायसन वचून फळ दिजे, उरचे तसले फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्या. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. वो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त ती म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, हाच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना जेजू एक व्हरतो उपादेश आमकां दिता. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. हें आयकतना एक सादो उपादेश म्हणल्यार बरी बगोवंक बरो, पूण ह्या उतरांनी गूंड चिंताप, गूंड अर्थ आटापून आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू हांगासर केन्ना सलीस जाता तेन्ना मोग कर, केन्ना मोगाची गरज आसा तेन्ना मोग कर म्हणना. बदलाक आपणाच्या जिविताचो दाखलो दिवन तो म्हणटा मोग आपणाकच दिवचो, मोग साक्रिफिसाचो, मोग शर्तावीन अनकंडिशनल, आनी मोग निरंतर. एका दिसाचो 2 दिसांचो न्हय, मोग निरंतरी म्हणलें आमकां समजूंक प्रयत्न करता. तितलें मात्र न्हय, जेजू आयच्या वांजेलांत एक मॅट मुखार वेता आनी म्हणटा आपल्या इश्टा बसोत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलाचेर नदर घालतना जेजू आमकां समजणातली उतरां उलयना. जेजू आमकां समजोवच्या बरी साद्या भाशेन भोव अपुर्बेन आमचे लागीं उलयता. त्या दिसा ताणें ताच्या आपोस्तलांक तयार केल्लें आनी आज आमकां हर एकल्याक तो तयार करता. कित्याक तयार करता? मोग कितलो मोलादीक आनी दुखल्या वेळारी दिवचो मोग म्हळ्यार कितें? द कायंड ऑफ लव दॅट गिव्स इवन वेन इट हर्ट्स. आमकां दुखतानाय दिवचो मोग. हो मोग म्हळ्यार कितें आनी कसलो मोग आमी एकामेकाक दी जाय, एकामेकाचो मोग करी जाय. जेजू आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं कोरोना वेळार एका आस्पत्रेंत एक नर्स काम करनासलें आनी त्या दाळा इतले पेशंट आस्पत्रेंत पडटले, रास पेशंट आस्पत्रेंत आसले. कठीण परिस्थिती, पुरासनेचो वेळ आनी असल्या परिस्थितींत एक राती एका आस्पत्रेंत एक मालगोडो दादलो एडमीट जालो. अस्कत आनी एकसुरो, ताची म्हणली कोणीय ताच्या सांगाता येवंक नातलें. ताजें कुटाम लागीं नातलें, पयस आसलें आनी ताची परिस्थिती कठीण गंभीर आसली. हे नर्स त्या आस्पत्रेन काम करनासलें. लांब अवधेक म्हळ्यार सगळो दीस काम वा तेणें सेवा केल्ली. ह्या नर्साक कठीण पुरासन जाल्ली. पूण ह्या नर्सान त्या दादल्याची नदर घालतना तो भिरांत नासलो, खाऊ जेना नासलो आनी ताका पळयतना ह्या नर्साक एका तरान ताका उणेपण बघता वा ताका ताच्या सांगाता रावया म्हूण बघता. आनी त्या देखून त्या नर्सान निरंतरी आपणा सांगाता रावोंक कोणी मेळटा गे म्हणून ताच्या लागीं विचारलेल्या वेळार त्या दादल्यान त्या नर्सा कडेन विचारलेल्या वेळार नर्स म्हणटा कोणी ना, म्हजें शिफ्ट जालें, हांवें कितें करचें? आनी ते म्हणटा आपणा इतल्याक हांवें घरा वशी येतें, कोणी म्हाका दुरसात येना, कित्याक म्हजी ड्युटी जाल्ली, सगळो दीस हांवें काम केल्लें. पूण मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ते नर्स त्या मलगड्या व्यक्ती सांगाता दादल्या सांगाता रावोंक कशी व्हरता.
ताच्या बेड्डा बगलेन तें बसता तसो हात आपणाच्या हातांत घेता आनी त्या दादल्याक वा त्या मालगड्या व्यक्तीक थोडो सवकसाय दिवंक तें प्रयत्न करता, ताचे लागीं उलयता, ताका थोडें समाधान दिवंक. आपूण एकसोर न्हय, आपणा सांगता कोणगी आसा म्हणली बोगना ताच्या काळजा मनांत उदेशें हें नर्स करता आनी थंयसरच कितलींगी वरां बसता आनी क्रमेन थोडी वरां उतरल्या उपरांत हो दादलो मालगडो दादलो प्रशांत जावन आपणाचो जीव तो सांडटा, आपणाचें मरण तो वेंगता मोगाचें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ही एक गडीत घडलें पूण एक अपुर्बेचें गडीत आमच्या नियाळाक. त्या राती त्या नर्सान जेजूचो उपादेश पाळ्ळो हांव म्हणटा मोगाच्यान. कित्याक त्या नर्सान ताचो वेळ, ताचो दादोसपण, ताची न्हीद, ताचें रेस्ट सांडलें मोगाच्यान. आनी ह्या दादल्या खातीर एक ल्हान साक्रिफीस करून आपणाचो वेळ ताचे सांगता करसूंक, ताका मोग दिवंक, ताका थोडी सवकसाय दिवंक, ताका थोडो सांगात दिवंक खुशी वेलें. आनी जेजून दिल्लो तो उपादेश एकामेकाचो, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा, ल्हान मापान पाळूंक प्रयत्न केलें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्या जिवितांत वस्तू क्रिस्ती मोग आमी अणभव करूंक आसा आनी आमी वस्तू मोग एकामेकाचो मोग करून हेरांक आमी दिवंक आसा म्हणलें आयच्या दिसा आमकां हें वांजेलाचें वासाप जागयता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जेजून म्हणली उतरां, जशें हांवें तुमचो मोग केला. जेजून आमचो कसो मोग केला. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जेजून आमचो मोग केला. मोग म्हळ्यार दिवचो मोग. देवान आमचो असोय मोग केलो की ताच्या पुताक जेजूक आमकां दिलो. मोग म्हळ्यार दिवचो मोग. मोग आपणाक खाली करचो मोग मोगाचें पयलें. दुसरें मोग म्हळ्यार मान पदवी आशेवचें न्हय. त्या देखून हांवें ओडतो सांगलें, सैमान तो देव तरी त्या देव सांपणाक लबदोन रावलो ना, खालतो जालो, विधेय जालो. त्या देखून मान, महिमा, ओडपण, हांकार मोग न्हय मोगाचें. हें सांजचो मोग जावन आसा. मोग म्हळ्यार अधिकार न्हय, मोग म्हळ्यार सेवा. आनी त्या देखून निमाण्या जेवणा वेळार जेजून ताच्या सिसांचे पांय धुले आनी कितें म्हळें, हांवें कितें केलें म्हूण तुमकां समजालें. जर तर तुमच्या मेस्त्रेन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवचे. मोग म्हळ्यार अधिकार न्हय, मोग म्हळ्यार सेवा. आनी निमाणें मोग म्हळ्यार कुर्सांक वेग मारची मोगाच्यान. जेजून कुर्साचेर आपणाचें जिविताचें बलिदान भेटयलें आनी आपणाचो जीव आमचे खातीर त्याग साक्रिफीस केलो. त्या देखून मोग म्हळ्यार आपणाचो जीवच आनी एकल्या खातीर जिवचो मोगाचें. त्या देखून आज जेजू म्हणटा, जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें म्हळ्यार आमी आमकांच हेरांक दिवचें, हेरां खातीर त्याग साक्रिफीस करचें. आमी आमच्या जिवितांत मान, ओडपण, हांकार लबदोन रावचें न्हय. आमी आमच्या जिवितांत अधिकाराक आशेवचें न्हय. सेवा म्हणलें नेसान आमी न्हेसचें आनी आमच्या जिवितांत आमी कुर्साक वेंग मारचें. म्हणजे आमचो वेळ, आमची देणी, आमची तालेंतां हेरांच्या कश्टाक आमी समर्पण करून हेरां खातीर आमी आमचें जिवीत वारोवचें, जिवीत दिवचें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या नर्सान त्या राती तेंच त्या हॉस्पिटलांत केल्लें मोगाचें. आमी मस्त बडी मनशां आसा, आमी एकामेका खातीर मोरचें नाका. मोरा जाय म्हणली गरज ना, पूण एकामेका खातीर इल्लोसो त्याग साक्रिफीस केल्यार पुरो मोगाचें न्हू. इल्लोसो त्याग साक्रिफीस आमच्या कुटुंबांत आमी काम करच्या त्या थळार आमी खंयसर जियेता थंयसर इल्लोसो त्याग साक्रिफीस केलो जाल्यार सोमयाचो उपादेश आमी पाळटा, एकामेकाचो मोग आमी करता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हें आमच्या जिवितांत गरजेचें मोगाचें न्हू. त्या देखून जेजू म्हणटा, वो मोग आमी हेरांक दी जाय, हेरांचो आमी मोग करी जाय जाल्यार पयलें आमी तो मोग अणभव करी जाय, तो मोग आमी साका जाय. त्या देखून आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. जेजून म्हणलीं उतरां, हांव तुमकां साकर म्हणना, इश्ट म्हणटा. एका तरेचें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उतर
उतरां जेजूची साकर म्हणना इश्ट म्हणटा त्या पातयो कश्टांचे मोगाचे न्हू त्या देखून आमी जेजूचे केवळ पाटलावदारी न्ही वी आर नॉट जस्ट द फॉलोवर्स ऑफ जीजस वी आर द फ्रेंड्स ऑफ जीजस क्रायस्ट आमी जेजूचे इश्ट इश्टिण्यो मोगाचे न्हू आनी ही इश्टागात मोग आनी पातयेनीचेर वंदोन आसा आमची इश्टागात म्हजी आनी जेजूची मोग आनी पातयेनीचेर वंदोन आसा मोगाचे न्हू त्या देखून जेजू आमकां इश्ट म्हणटा आमी पळयता पोरण्या सल्ल्यांत अब्राम देवाक मांडवालो व्यक्ती देवाक मोगाचो व्यक्ती कित्याक ताचे बवार्थी जिविता खातीर त्या देखून नव्या सल्ल्यांत जाकोबाचें पत्र अध्याय 2:23 थंयसर आसात उतरां अब्राम देवाक सत मानलो आनी ताच्या बवार्था वरवीं देव ताका नितीवन म्हूण काडलो ताका देवाचो इश्ट म्हणून नांव सयत मेळ्ळें देवाचो इश्ट कित्याक तो बवार्थी मनीस आनी ताचें जिवीत आपणा खातीर न्ही हेरां खातीर जियेलो हेरांचो मोग केल्लो व्यक्ती त्या देखून ताका देवाचो इश्ट म्हणलें नांव पडलें मोगाचें आमकांय आज जेजू ताच्या इश्टा खातीर रावोंक ताच्या इश्टा खातीरचो मोग अनुभव करूंक आपोवन दिता मोगाचें आमचे कडेन ना जाल्यार आमी हेरांक दिवंक जायना आमचे कडेन आसा जाल्यार आमी हेरांक दिवये त्या देखून पयलें हांवें ताच्या इश्टा खातीरचो मोग साकलो जाल्यार म्हजें जिवीत त्या मोगान भरलें जाल्यार हांव एकामेकाचो मोग करूंक शकता एकामेकाक इश्ट इश्टिण्यो म्हणून घेवंक शकता आनी त्या मारिफात हांव म्हजें जिवीत हेरां खातीर दिवंक शकता मोगाचें त्या देखून म्हज्या मोगाचे हांवें हेरांचो मोग करची ती पाळां म्हज्या आनी जेजूच्या मोगाचेर रोंबोवन आसात मोगाचें जर तर म्हजी पाळां त्या जेजूतय रोमानांत ताच्या इश्टा खातीर रोमानांत जाल्यार हांव हेरांचो मोग करूंक शकना हेरांक तो मोग दिवंक शकना मोगाचें त्या देखून म्हजी पाळां जेजूच्या इश्टा खातीर रोंबोवंक जाय मोगाचें त्या देखून जेजू सांगता इश्टागात इज नॉट जस्ट पॅसिव इज एक्टीव म्हणटा एकलो बरोवपी ती फळ दितात आसली त्या देखून आयच्या वांजेलान जेजू कितें म्हणटा हांवें तुमकां विसरून काडल्यार तुमी 22 वचून फळ दी जाय उरच्यात आसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमला त्या देखून ताच्या इश्टा खातीर रावून ताचो मोग सकतना आमी हेरांचो मोग करूं शकता फळ दिवंक शकता आमी फळां बरीत जाता मोगाल भावन आनी भयणीनो आनी हो हेरांचो मोग करूंक आमी शकता त्या देखून मोग म्हळ्यार कितें कसलो मोग मोगाचें म्हाका उत्तर 2 संगती हांव तुमच्या मागो दवरता एक पापा फ्रांसिसान वडून हांवें सांगलें कुटुंबाक पाठयलें पत्र अमोरिस लेतिशिया तांतूं काजारी मोग म्हणलें पाप साहेब एक अध्यायीत बरयता आनी प्रत्येक जाण ताणें सगळो अध्याय बरयल्लो सा पावलाची उतरां पयल्या कोरिंथकारांक बरोवन अध्याय 13 वाक्या 4 ते 7 मोग म्हळ्यार कितें मोग म्हळ्यार सोंसणीक दयाळ मोग मोसर करिना मोग बाडाय उडयना मोग अहंकारान मरना मोग मर्यादे विना चलना मोग सगळें बक्षिता सोंसून व्हरता अपकार मनान दवरना त्या देखून एकामेकाचो मोग करचें म्हळ्यार आमी सोंसणीक जावचें दयाळ जावचें उदार जावचें चडून घडिल्लें मोतीन दवरनासतना बरचें आमी भोगसूंचें सगळें सुदारसूंचें सोडदोड करचें मोगाचें न्हू एकामेकाचो मोग करचें म्हळ्यार तें मोगाल भावन आनी भयणीनो आनी त्या देखून तिंत आमी सांबाळून गालत घरां बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 22 आनी 23 पवित्रत्मेची फळां मोगाची फळां म्हूण येत एका लेखान तिंत मोगाचें मोग संतोश समाधान सोंसणीकाय दयाळाय उदारपण विश्वासपण सादेपण आनी स्वनियंत्रण ही लक्षणां आमचें आसा जाल्यार आमी हेरांक दिवंक हेरांचो मोग करूंक शकता मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून जेजू आयच्या वांजेलान आमकां म्हणटा जसो हांवें तुमचो मोग केला त्या देखून तुमी एकामेकाचो मोग करी कित्याक हांवें हेरांचो मोग करी जाय जो हांव ताच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्या 19 म्हणटा आमी मोग करता कित्याक पयलें ताणें आमचो मोग केला ताणें आमचो मोग केला त्या देखून आमी हेरांचो मोग करी जाय एकामेकाचो मोग करी जाय आनी मोग कितें म्हणलें ताणें आमकां शिकयलां आनी त्या देखून तसलो मोग आमी हेरांचो करूंक जाय मोगाल भवन आनी भयणीनो मोग म्हळ्यार केवल सैला पासूनय जसा जाकोब ताच्या पत्रांत म्हणटा मोग केवल तोंडा उतरांचो न्हय मोग उतरांचो न्हय मोग सैला पासूनय जर तर मोग तो जाल्यार जाकोब कितें म्हणटा हांव आवाज करतल्या वाटले बरी किनकलतल्या थाळा बरी आवाज मात्र मोग करणे ना मोग फळां बरीत न्हय त्या देखून वी नीड टू शो दॅट लव इन एक्शन मोग करण्यांनी दाखय जाय आनी करण्यो
सांबावलान म्हणल्यो त्यो मोगाच्यो न्हू. तशेंच गालात घरां बरयल्या पत्रान कोरीन घरां बरयल्या सोंसणीकाय, दयाळाय, उदारपण, बोगसाणे, सोडदोड, सुदार सोंचे आनी सगळें सांबाळून वचें हें मोग. आनी तसलो मोग आमी एकामेकाक दिवंक, तसलो मोग एकामेकाचो आमी करूंक आसा. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करतना, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना, हे उक्रिस्तांत तसल्या श्रेश्ठ आगापे लाव आमी म्हणटा उसल्या मोगाचो आमी अनुभव करता. आमचे खातीर जिवी दिल्ल्या, त्याग साक्रिफीस केल्ल्या त्या मोगाचो अनुभव करता. त्या जेजूकूच आमच्या काळजान आमी घेता, भेटता. तर त्या जेजूक आज भेटताना, त्या जेजूक तोकात मोड तो आमकां दिताना, आमी घेताना त्या जेजू कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. ताच्या मोगांत आमकां रावोंक, ताच्या मोगान आमकां बरोवंक, ताच्या इश्टा खातीर आमी वाडोवंक आमकां कृपा दी म्हूण. आनी त्या मारिपात ताचो मोग साकल्ले आमी मोगाची मनशां जावन मोग करण्यांनी बरोवन आमी हेरांचो एकामेकाचो मोग करूं. आनी त्या मारिपात ताणें दिल्लो तो श्रेश्ठ उपादेश आमच्या दिसपत्या जिवितांत जियोंक आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत अर्थभरीत करूंक. तसो सोमी आमकां गरजाची कृपा आदार लाभून दी म्हणून त्याचो सोमिया कडेन आमी मागया. आमीन. वैना संगी अर्पितां बापा, काळजां आमची आज ओपून दितां तुका. कणबेजार आयदूक मुख संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासारता. कणबेजार आयदूक मुख संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासारता. गोवान सोबोंडो मनशा वावरांत केल्लो स्विकार कर म्हूण तो परता. बदल म्हूण तुज्या पवित्र कुडीन सोम्या, पवित्र कर आमकां ह्या वेळार. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतद आसलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनेकणी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या परजेचो हो यज्ञ मानून घे. सांजुआ बोल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा तुजे महिमेक आमी तें भेटयता. ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गोवळ्या बराबर आमचे दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानतत असले निरंतर यज्ञ जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजुआ बोल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही पराप संभ्रम तुज्या पवित्र सभेतूं फावो करताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताचें शिकोवन आमचें गिन्यान उस वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पो सदानी संसार पडला
दुखाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धरून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपलेच कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें येरागन पातकाचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करान बावर्त सगून परगटया सुम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवन पोन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मोन्ना स्वानीपणा जोनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवून तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर लियो आमच्या भगवंत बापा पिठो पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवान पुनसुबरबस दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकोळतो कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मोरये देवाचे माये संगती भाग्यवन तुजो दे ती सपती भाग्यवन धरून दोता आनी भाग्यवन धुवों पावल दुसरो आनी सगळ्या भक्तां सांग बराबर दर्शनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. जेसून आमकां बापाक उगडापा केला बापाचो मोग साकोंक ताणें आमकां शिकयला तर जेजून शिकयल्या उतरांनी बापाचो मोग आमी साकया अनुभव करया त्या मोगान बरोवन एकामेकाचो मोग करूं कृपा आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझे कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जा आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षयता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्त जे येणे बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुनी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी सर तराच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय त्या राजवडकी पदवेली महिमा तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या दमदोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकार आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तो जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सोम्याची शांती एकामेकां वांटून घेवया देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयात ओ जेसू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयला आमी सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली
उजवाड म्हजो जाता सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका तणे तण आसले कडेन सोरो दिता म्हाका काळजांत आयल्या जेजूक एक कडेन बरो आमी अर्गां दिवया उंड्या रोपार जेजू आमच्या काळजांत आयला ताणें आमचो मोग केला ताच्या मोगान ताणें आमकां ताची कूड आनी रगत दिलां हांवें तुमचो मोग केला ताणें उतरान मात्र सांगलें ना बाबा भयणी या म्हज्या आनी तुज्या काळजांत तो आज त्या मोगाचें रूप जावन उंड्या रुपार आयला तुज्या आनी म्हज्या मोगा खातीर कुर्सार ताणें आपणाक भेटोवन दिलो आपलें जिवीत सगळें मनशा कुळा खातीर मोडून दिलें म्हज्या आनी तुज्या मोगा खातीर ताणें आपणाक सगळें जिवीत भेटोवन दिवन फाटीं केलें ना हर एक तरेचे कश्ट सोसूंक ताणें फाटीं पळयलें नात म्हज्या आनी तुजे खातीर ते वळवळे सोसूंक पर्यंत फाटीं पळयलें ना कित्याक तो जाणा आसलो मोग कितें म्हणून त्या मोगा सोकर अर्थ जावन आसा आपणाक संपूर्ण तरान भेटून दिवचें आनी ह्याच रितीन जेजू आज त्या पवित्र मोगान तुज्या आनी म्हज्या काळजांत आसा आमी देवाक गर्गां दिवया केदें व्हरतें भाग आमचें वय मोगळा जेजू आज इतलो मोग दाखोवन तूं म्हज्या काळजांत आयलाय आज न्हय मात्र न्हय जेजू हर एक दीस हांव म्हजें जिवीत हर एक दीस सकाळीं आरंभ करतना आनी राती न्हिदोंक वेतना पर्यंत जेजू ह्या तुज्या उंड्या रुपार तूं म्हजे थंय येताय म्हाका राखताय म्हाका सांबाळटाय म्हजे सांगता रावताय म्हज्या लागीं उलयताय म्हाका धैर्य दिताय हांव पिड्यान पडटना म्हाका भलायकी दिताय म्हाका सांबाळटाय हांव निराश जातना म्हाका भरवसो दिताय दोन बलादीक पुत्र आनी जेजू म्हाका तुमचे थंय धैर्य भरताय त्या नर्सान त्या पिडेसा सांगता बसून तिजो हात धरून तिका ताका धैर्य दिल्लें बरें एक बरें मरण मरोंक आदार दिल्लें बरें जेजू म्हज्या जिवितांत तूं येताय जेजू म्हज्या काळजांत तूं रावताय जेजू म्हज्या लागीं उलयताय जेजू म्हाका समाधान दिताय जेजू म्हाका धैर्य दिताय जेजू म्हाका भरवसो दिताय जेजू केदें व्हरतें भाग म्हजें तुज्या सांगाता रावचें तुजो मोग हांवें भोगचें सगळो तुजो जीव म्हज्या जिवांत एक केलाय जेजू तुवें सगळें तुजी कूड आनी रगत म्हज्या काळज म्हज्या कुडीन त्या रगतान मेळयलाय आनी म्हजें जिवीत तूं वावयताय जेजू कितलेशे फावटी हांव ह्या जिवितांत कश्ट दूख कंद बेजाराय निराशा हांव वयतना एकसरपण म्हाका भोगतना जेजू तूं म्हजे सांगता रावताय जेजू पुता दुवें हांव तुजे सांगता आसा तूं एकसरो नाय तुजे सांगता हांव आसा भियेनाका हांवें तुजो मोग केला आनी हांव तुजो मोग करतां अखेर पर्यंत तुजो मोग करतां जेजू केदें व्हरतें भाग म्हजें ह्या खातीर जेजू हांव तुका अर्गां दितां आनी सोम्यान जेजू हें तुजें व्हरतें देणें जेजू मोगाचें हांव स्विकार करतां तुका सोम्यान जेजू अर्गां तुका सोम्यान जेजू होगलाप तुका सोम्यान जेजू महिमा तुका सोम्यान जेजू आराधन तुका सोम्यान जेजू जय जय तुका सोम्यान जेजू अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान देनवाशी मोन मुझे उपकार तुजो बावडो बरला व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान प्रार्थया सर्गींच्या बापा
बघून जुआ बॉल दुसऱ्यान तुझी आणि तुझ्या पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ले खातीर सस्ती संतोषाचो मुकोर ताका फावो जाल्लो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान साकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सस्ता जेजूक बघूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्प द्वेदा देव बाम आणि पुत आणि पवित्र आत्माबला आशीर्वाद तुमचेर वतो आणि तुमचे सवे सदा आसो. आमेन. वचून यार क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार. जुवा पाव दुसऱ्या वंदिता सद्भूत तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. दैवीक काकूळ आमकां उगडली चडवणेची महिमा शिकयली. पुरसा सगळो जिविता तुझ्या दिली व्हड मेलपाक. मागे बोन जुबां हांव दुसऱ्या वंदिता सर्भूत तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा बागेवून तुजो हांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक परतें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र येवकारेचो मोग केल्ले परी आमी तो मोग करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां तूं दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळोवंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मन दी. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. एक कडेन बरबोशया. बाबा भयणीनो काळजांत तावनो देवाक अर्गां दिवया. जायते उपकार आमकां सांत जुवांव पावल दुसऱ्या मारिपात देवान ह्या पुनशेतान केल्यात. कितलेशे उपकार आमी मागून हांगासर आयल्या आनी जायते उपकार ताणें आमकां दिल्यात. भोवशा रोडून कतीन टेन्शनान बेजारान आमी जायते फावटी आयल्या. साबार जाणांनी म्हणलें आसा हांवें वचून ती मागलें सांजो पावल दुसरो दितलो म्हूण म्हाका बरवस आसलो आनी ताणें दिलें. मागलें मेळ्ळें. थोडे फुडें आमकां इल्लेशें वेळकर मेळटा. थोडे फुडें इल्लेशें वेग्गे मेळटा. पूण कितें तूं मागताय बाबार्थान मागताय कितें तुवें काळजांत तावन धैर्य विशेश सुमयाचेर विश्वास दवरून मागताय तें तुका सुमी खंडीत दिता. सुमी आमकां निराश करून पाटीन धाडिना. एक भक्त आपलें पैन बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. 110 वर्सां उपरांत भुरग्याचें देणें हांगासर सांजो पावल दुसऱ्या लागीं मागोवन फावो जालें देखून तो अर्गां दिता. एकल्याचो बाळंतेर बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता.
एकल्याक दावेंत बरे मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर अर्घां दिता. एकल्याचो जागो एक बऱ्या मोलान विकून वचूंक मागल्लो आनी बऱ्या तरान तो मागोवन तो विकून गेल्ल्याक एक भक्तीक अर्घां दिता. एका भक्तिकान विशेष रितीन एकल्याच्यान पयशे मेळोंक आसले मागल्ले आनी ते दैत्य अमावंट येदोळसू ताणें पाटीं दिल्ल्या खातीर अर्घां दिता. भाव भयणीनो, इतले उपकार हांगासर मेळ्ळ्यात आनी भोवश्या दैत्यांक आमकां दैत्य बोटी मागले उपकार मेळ्ळ्यात. आमी थोडे फावटी फाटीं उपकार बावडूंक विसरता, पूण देवान आमकां केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्घां दिवया. तुमी आमी सक्कड सोम्या काळजांतून अर्घां दिवया. अर्घां तुका सोम्यान जेजो, होगलाप तुका सोम्यान जेजो, महिमा तुका सोम्यान जेजो, वंदन तुका सोम्यान जेजो, स्तुती तुका सोम्यान जेजो, जय जय तुका सोम्यान जेजो. अर्घां तुका सोमिया, अर्घां तुका दनिया, अर्घां तुका, अर्घां तुका आतां आनी ससना. उबे रावया. भोव काकूळ दरा बापा बागेवन जुवां पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी तेचे विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्घ दिता. तुजी दैवी काकूळ तेमी वर्णिता. तेजे मारे पाद की तुका तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मोग आनी तेची गूण करची सकत तुवें आमकां फोव केल्ल्याक आमी तुका दिनमसता. ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ता साक्ष जावन जिवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सांजू पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे बागेवन जुवां पावल दुसऱ्या देवान आणि क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तीन भरलो. मोग सेवा आनी रजिस्ट्रान तुज्या जिवितांत परजळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तो सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरलो. आमची भेट करून तूं मंगळुराक आयलोय. आमची तुजी भुरगीं आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणेच्यो आमकां कुमो कर. तुजे बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजूतय आमची दीस उबारूं आनी जिविताचे कश्ट भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन मागच्या गरजेन पयश्यां एकडी बरो आमच्यो गरजो आमी सांजो पावल दुसऱ्या मारी देवा थंय उबारया. सबार गरजो आमी मुतीन घेवन आयल्या. आमची कंत, आमची बेजाराय, आमचे इराद, आमची टेन्शनां, घरचे प्रॉब्लेम, वैयक्तीक प्रॉब्लेम, मानसीक टेन्शन मस्त सोंपुरो देवा कडेन वचून मागचे. म्हाका त्या पुरुशेता वचून मागचे. संतेच्या पांयां तडी दवरीचे. एक फावटी म्हाका इल्लें समाधान मेळचे. म्हणजे मोतीक बेजाराय तितले पयस वचचे. भोवशा इतलें का मोतीन दूख बेजाराय सगळें घेवन आमी हांगासर आयल्या. बाबा भयणी, आमचो जेजू आमकां निराशे करिना. आमचो सांजो पावल दोतोर आमकां केदींच निराशे करिना. आमी ताचे कडेन आमच्यो गरजो सांगया. सुमार 14 जाणां बरी भलायकी मेळोंक सांज जुवां पावल दुसऱ्या कडेन विशेष रितीन भलायके खातीर मागतात. एकल्याक आमाल पिवन सोडूंक देवाची कृपा मागता. एकल्याक बरी शिकूंक बरी मोत मेळोंक मागता. एकल्याक एक बरें काम मेळोंक एक भक्ती मागोन आसा. तेका जाणां बरी सैरीक मेळोंक मागतात. एकल्याची कोंकणी गूण जावच्या खातीर मस्त तेमतावन आसा ही गूण जावच्या खातीर मागता. एक भक्तीक पाड संवयां जावन भायर येवंक कृपा मागता. तेका जाणां तांचो गरजागो बरा मोलान विकून वचोंक मागोन आसात. दोगां जाणां
6 वर्सांच्या भुरग्यांक दोळ्यांची दिश्ट मेळोवंक मागोन आसात. एकल्यान ताची आळसाय सोडून बऱ्या तरेन काम करूंक जिवितान दिलें जोडून दिसपडतो ग्रास सोडूंक करपा मागता. 6 जाणां दिवंकातले पयशे वेळार पाटीन दिवंक देवान तांकां दिवच्या पासत मागोन आसात. 2 जाणां पांयाच्या गांठीची आनी पेंटाची तूक गूण जावच्या पासत मागोन आसात. एकल्याच्या घराचें काम धरलें बऱ्या हातान संपूर्ण जावंक मागोन आसात. 2 जाणां घरांत कुटुंबांत समाधान मेळोवंक मागोन आसात. एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळच्या पासत विशेष रितीन मागोन आसात. एकल्याक परगांवांत बरें काम मेळोवंक मागोन आसा एक भक्तीक. एकल्याचे एग्रीगोल्डान गेल्ले पयशे मस्त तेम दलांनी पाटी मेळोवन ते पाटी मेळोवंक मागता. एकल्याचे फॅटी लिवर गूण जावच्या पासत मागोन आसा. एकल्याच्या घराक लायसन्स आनी डोर नंबर मस्त तेमतां प्रयत्न करता मेळोना ते बेगी मेळोवंक मागता. एकल्याच्या पुतान शिस्तेन निर्मोळकान जियोवंक मागता. एकल्यान आपले हट्ट पयस करून बऱ्या तरेन जियोवचे पासत मागता. एका बाळशेच्या मेंदवाच्या शिरेचे समस्या येतात ते सारके जावंक मागता. स्टेफी फेर्नांडीस म्हणली एक भयण लिवर कॅन्सर गूण जावच्या पासत मागता. लॅन्सी फेर्नांडीस म्हणला एक भाव ताचे कातीची शिबां गूण जावच्या पासत मागोन आसा. एक कोर्ट केस सदा नीती नित्यर्थ जावच्या पासत एक कोर्टा मागोन आसा. आनी एकल्याक एग्जामान बरे मार्क्स मेळोवंक एक भक्ती मागोन आसा. एकल्याचे पयण बऱ्या तरेन जावंक मागोन आसा. एकल्याच्या पुताचे मेंदचे शिरांचे समस्या गूण जावच्या पासत मागोन आसा. USA जावन CETंत एकल्या बरें मार्क्स मेळोवन बऱ्या नर्सिंग कॉलेजीन सीट मेळोवंक एक मागोन आसा. एकल्याची स्कीन एलर्जी गूण जावचे पासत आनी ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावचे पासत मागोन आसा. एकल्याचे मुखल्या शिकपाचें प्रोसेस बऱ्या तरेन बरें जावचे पासत आनी बरी विजा मेळोवंक मागोन आसा. एकल्याची 7 म्हयन्याची एक भयण गुरवार आसा. BP आनी इल्ली सण आसा देखून बऱ्या तरेन ते नॉर्मल डिलिव्हरी जावंक देवान वेळार राखूंक विशेष रितीन मागोन आसा. हे सरी रात आमी सोम्या मुखार दवरया. सांज पावल दुसऱ्याच्या पांयां तरी दवरया. भक्तीन आनी बाबार्थान मागया. कंडी जावन देव येतल्या भक्तीक आनी एक तांचे इरादे पांयां तडेन दवरल्यात हे सक्कड इराद्यानी तो पावतलो. आमी सक्कड मागया उबे रावया. तूं आमकां पाव येवकारिस्त सोकोरो मोग शिकय आनी मरीची देख घेवंक आमकां ससाय दी. आनी एक दीस मरी आनी सर संतापक सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणूक आमकां फावो कर. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तुजो देव आनी सदैव फळ तुजे गोश्टीन जेसो. मरी देवाचे मेळे आमो आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तुझा दिन सर्वता आमेन. एक घडी बरो सक्कड पिडेस्तांचो उडास काडी हांव पिडेस्तां खातीर आमी विशेश तरान मागया. आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार ती सांजुआ बावल दुसऱ्या मारिपार सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण कर मागता आसतना कुटुंबांतल्या वळखीच्या मोगाच्या हर एक पिडेस्तांचो उडास कान तांचे खातीर आमी मागया. सोमयाचे नवी आमचो आधार आनी रस्ता सर्गांनी संवसार सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिपा सतराच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणें सांपडलेल्या तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरी तुजो सेवाक बागेवन जुवां पावल दुसऱ्यान आपल्या बागेवन जिने मुखांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन बगूंक आनी बाबातां जियोंक प्रेरण दिलें.
ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गोन कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमयावर वीण. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भगयोन जुवा पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. भगयोन जुवा पावल दुसऱ्याच्या मागण्यांत सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो. आल्तरीचो मान ताका फोव जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. ताचे देखीन संतीपणाची जिणी जियो तुमकां प्रेरण मेळो. आनी एक दीस त्या सर्गीच्या आमच्या बापाच्या घरांत सस्नी संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. खुशया भोव मोगाचनो आयच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या दिसा हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक देवाची आशिर्वादां सांजो पॉल दुसऱ्याची विशेष रितीची विनंती मजत हांव मागतां. आनी प्रत्येक रितीन ह्या सांजो पॉल दुसऱ्या पुनशतांत विविध रितींनी तुमी हांगासर येतात, मागतात, सहकार दितात, आदार दितात आनी विविध रितीने सेवा जायती जाणां सेवा दितात. तुमचो अर्येकल्याचो हांव काळजांतान उपकार बाबुडटां. तुमच्या बऱ्या मनाच्या सेवेक, तुमच्या बऱ्या मनाच्या सक्कड सहकाराक, तुमच्या बऱ्या मनाच्या उदार मनाक उदारपणाक आनी सर रितीने तुमी दिल्ल्या सहकाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या संदर्भाचेर हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. मनादीक बापू आज अनिल डिसोजा, अनिल डिसोजा पक्षी गेरे आज बिगार थंयसर ते जावन आसात. आयच्या दिसा हें नवें सोलोवंक हांगासर येवन भोवसो भक्तीपणान तांणी हें नवें सोलोवन व्हेलां. गांवांत ते उमजूरचे हांव तांच्या पिरगजेंत बिगार जावन 7 वर्सां आसलो आनी पाद्राप आनी तेजे कुटुंब मसूर त्या मोगाचें म्हाका. आनी आज बापू जेसूदास हांगासर ते रजेर गेल्यात एक हप्त्याक फाल्यां येतले फाटी. ताणें आज मोगान हांगासर तांकां आपयलां आनी बाप अनिल कुशेन आज हांगासर येवन आज हें नवें भक्तीपणान सोलोवन व्हेलां. भोवसो भक्ती जे आनी बागेवन पळय पाद्रप ते जावन आसात. खंयच्याय वेळार ना म्हणचे तसले तांचे ते येना. बापू अनिल आमकां खंडीत आनी पक्षी गेले ती मंगळाराचें आसतना आमकां तांकां येवंक जायनासलें. आतां शुक्रारा केल्ल्या वरवीं तांकां हांगासर येवंक जाता. बाप अनिल तुमी आज हांगासर येवन आमकां वरती सेवा दिवन अपुरबायेन नवें सोलोवन व्हरून आराधन कर. आमचे पासत पाद्र तुमी मागलां तुमकां सक्कड भक्तिकांच्या नांवान बाप जेसूदास आनी सक्कड पाद्र म्हजें नांव हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयचे हांगासर आमकां बाप मुक्ती प्रकाश फ्रांसीस डिसोजा ते आमकां विविध रितीने सेवा दितात. आज कुमसाराक एनॉयटिंगार एकाकी आज येवन तांणी हांगासर तांचो इल्लो वेळ आमचे खातीर मोगान दिला. उर्बेन ते हांगासर धांवन येतात. बाप मुक्ती प्रकाश तुमकां हांव प्रत्येक तरान सक्कडाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आज आमचे मदें एक विशेश व्यक्ती हांगासर आसा. सिस्टर सेलीन आमच्या सिस्टरांची जनरल. आज तिणें वासा बसलें तुमी आयकलें. ह्या पुनशेतान तांणी मस्त सेवा दिवंक हांगासर दिल्या आनी कितें दिवन आसात सिस्टरां. ह्या सिस्टरांक वेल खंडीतावनी आमकां फावो केल्ल्या सिस्टर जनरल सिस्टर सेलीन तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. वी आर थँकफूल टू यू. आज
तुमची सिस्टरां ह्या पुनशेतान वरती सेवा दिवन आसात, मस्त अपुर्बेची समर्पीत सेवा दिवन आसात. आतां तुमी हांगासर आयल्यात, तुमची मस्त सिस्टरां हांगासर ती कॅन्डिडेट दिसतात. आमकां मस्त संतोश तुमी आज हांगासर आयिल्ले आनी तुमचे पासत आमी मागता आनी तुमच्या सगळ्या कॉंग्रिगेशना पासत आमची मागणी भेटयता आनी सक्कड लोकांच्या तर्फेन आज हांव तुमच्या सिस्टरांनी दिवच्या सेवेक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू स्पेशली फॉर द सर्वीस दॅट यू आर गिवींग इन दीस श्रायन. बाब जेसुदा सांगतना ताच्या नांवांनी हांव विशेष रितीन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचे दिसा जेवण आमकां स्पॉन्सर केलां स्टीवन शालेट स्टॅलन सिक्वेरा किन्नी कंबळा हाणें उदार मनान आज बरें जेवण दिजें म्हणून ताणें मोन केलां आनी त्या देखून त्या उदार मनान हें जेवण ताणें स्पॉन्सर केल्ल्या म्हणजे बऱ्या मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी बाप अनिल डिसोजा आयचे प्रधान याजक ताणें तांकां वात दिवन स्पेशल मान करीसे म्हूण हांव विनंती करतां. ताणें मुखार येवचें आनी मोगाचो मान ताणें स्विकार करचो. देव तुमचेर आशिर्वाद घालून दी आनी देवाचें बेसांवां तुमचे बोर्थ दास वतून दी. हाचे सांगता आज पेस्त मिसिल्ल्यांक तांणी मान घेवचो. जॉन्सन रॉड्रिगस आनी कुटाम संसुदे वडो, सुनील प्रेसिल्ला क्रास्टो होली फॅमिली वडो मुखार येवन वाती घेवचें. जेरोम सिक्वेरा आनी कुटाम संतांतोन वडो, जोसफीन वेगस नित्यादार वडो, हिल्डा डिसोजा लूड्स वडो, जासिंत डिसोजा संतांतोन वडो, मॉली पिंटो वलेन्शिया, रोशन स्मिता पिंटो संतांतोन वडो, विन्सेंट नोरोना आनी कुटाम इन्फेंट जीजस वडो, जॉयल फेर्नांडीस आनी कुलशेखर, लीना सिक्वेरा संतांतोन वडो, लुईस पावलिन क्रास्ता इन्फेंट जीजस वडो, स्टीवन कोटिनो सालोरेस वडो. तशेंच मुर्दोम दान ₹500 दान दिल्ल्या ग्रेशन सिसेलिया रॉड्रिगस सांजो पॉल दुसरो वडो तुमी मुखार येवचें आनी वात घेवची. सक्कड मेसिल्ल्यांक तशेंच दान दिल्ल्यान देव बरें करूं. मोगशनो ह्या पुनशेतान तुमी कदाळय तुमचें बरें मन दाखोवीत. जेवणाच्या कर्साक तुमी हांगासर दान दिवेत. तशेंच पुनशेताच्या कर्सा खातीर आमी जेवणां दिता आसतना मुर्दोम म्हूण घेता हांव पेस्त मिसा केंद्र पेस्त मीस आनी हेर दान श्रायनाचें दान आसा तुमी खंयच्याय तर तुमी दिवेत आनी रशीद घेवंक कुडा आसता वरा. तशेंच थंयसर QR कोडूय थंयसर आसा, तुमी थंयसर केदाळाय दिवे तुमकां समेजता. परत देव बरें करूं म्हणटा. देवाचें आशिर्वाद मागता. ह्या पुनशेतान तुमकां केदाळाय मोगाचो स्वागत मागता. आतां आमी सकट उबी रावया आनी जेवणाचेर आशिर्वाद मागजे बाब फ्रांसीस डिसोजा तांचे लागीं हांव विनंती करता. जेवणाचेर एक मागणें करूंक उपरांत आमी एनॉयंटींग करतले. प्रार्थना. एक कळवणी मध्ये येवच्या आयतार दिसा ह्या पुनशेतांत एक विशेष कार्यक्रम दवरला. मायग्रंट्स आमी म्हणटा देपरा वस्ती हांगा मायग्रंट जाल्ली हिंदी लोकां खातीर एक मीस वरांचेर तांचेर 4 वरांचेर मीस आनिल्ले मागणे हांगासर आसतले. येवच्या आयतारा दिसा सांजेर 4 वरांचेर हे मागणें जातलें फॉर द हिंदी मायग्रंट्स. देखून कोण सगळीं हिंदी मायग्रंट्स तेणें तुमकां मेळटा तांकां खबर दिया, आपोवन हाडा. बरें. आनी ही एक सुरवात. भविश्य हें बरें जालें जाल्यार मुखल्या दिसांनी आमी पुनशेतांत म्हयन्याक एक फावटी मायग्रंट्सां खातीर हिंदी मीस दवरची आलोचन आमचें आसा. त्या देखून एक पयले सुरवात आमी करता. देखून कोणाक खबर दिया, कित्याक म्हळ्यार हिंदी मीस मस्तना मेळना, मस्त लोक आसा न्हय, तांकां खबर दिया. आनी ह्या आयताराच्या हिंदी मिसाक तुमी येया, एक पळया हिंदी मीस कशें जाता. आनी तुमकां एक उत्तेजन मेळटलें. तुमकां सगळ्यांक मोगाचें आपोवणें. प्रार्थना. सर्गींच्या बोमोगाड बापा, आज सांत
जुआंव पावल दुसरो ह्या पुणशेताक तुवें आमकां इतल्या जाणां सांगात हाडलाय. आराधनांत मिसाच्या बरेन आमी सगळ्यां वांटेली जाल्यां हें सोलवणेल्ल्या बाप अनिल आल्फ्रेड हांचेर बेसांव घाल. तांकां बरी भलाय लाभय. ह्या पुणशेताचे रेक्टर बाप अँड्रू डिसोजा, तशेंच सत्मीक डिरेक्टर बाप जेसुदास डी कोस्ता आनी हांगासर जमल्या समेस्तांचेर बेसांव घाल. आमी आतां सांगातपणान तें जेवण जेवंक येता. हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर, जेवण स्पॉन्सर केल्ल्यांचेर, जेवण जेवतल्यांचेर तुजी दराळ आशिर्वाद वत. ह्या जेवणा मारिफात आमचें सांगातपण माय मोगू एकवट वाडोवन दी आनी आमचे मारिफात पवित्र सभेचें मिसांव मुखल्या दिसांनी दराळ मापान चलोवन दी. सांज जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन आमी मागिल्लें सकड तुज्या उदारपणान आमकां लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Boksannya so shanti so dut amso Bhagye bok so bapau dusro Devi kakulti so bhakt to Bhagye bok so bapau namso Boksannya so shanti so dut amso Bhagye bok so bapau dusro Devi kakulti so bhakt to Bhagyevan suvam paulam so Namah namah tuka Namah namah tuka Deivik bhakta amcha santa Shantiच्या कुवरा Namah namah tuka Namah namah tuka दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा Sandan moksewa tuzo pulzar Patlaudan Krista sotum bulbo Povi sabeso rai kubur Pakebon suwang pau dusro Sandan moksewa tuzo pulzar Patlaudan Krista sotum bulbo Povi sabeso rai kubur Bhagyevan suvam pau dusro Namah namah tuka Namah namah tuka दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा Namah namah tuka Namah namah tuka दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा मुखार पुता सोवे आमकां मोऱ्या आशिर्वाद आमकां घेवन सुवाम पावस दुसऱ्या सच करवेन द्वार आमकां आमच्या देवा आमच्या अंधस्पनांतले अपाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.